आता मेरेन उसगांव तिस्कावेले पीडीए मार्केटाचे फक्त स्लॅबाचे कुडके आणि प्लास्टर कोसळटालो। आता थंय कोयराच्यो राशी कुसपाक लागिल्ल्यान लोकांक मलेरिया आणि डेंग्यूचो भंय पडला। मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बिल्डिंगेक 25 वर्सां मायज जाली। तिची दशा जाली तरी पीडीए नजर घालपाक तयार ना। कोणूच कांयच करिना जाल्यार कोयर उखलपाचें पंचायतीच्या माथ्यार। पहिल्यान पयलीं म्हणजे हेल्थाच्या बाबतींत क्लीन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा। हांगा पळय, हांगा सर्वसाधारण लागींचे लोक म्हणजे बरेचशे साकोड्डे कुळे बिळे ह्या बरेचशे पयशिल्ले लोक हांगा बाजाराक येता आनी ह्या हितून हो एक बाजाराचो म्हणजे तिस्को उजगांव बाजाराचें केंद्रबिंदू जावन आसा। पूण जेन्ना पीडीएन जेन्ना मार्केट घेतलें, मार्केट घेता आसतना किंवा गव्हर्मेंटाची आयडिया वेगळी आसली की हांगा एक सुसज्ज मार्केट जावन लोकांक एक बरे प्रकारचें हांगा सगळें मेळचें असो एक तो गव्हर्मेंटाचो हेतू आसलो। पूण हो निमाणी पर्यंत सफल जालो ना। आता जाला कितें, पीडीए त्या वटेन आसा। पीडीए कडेन समज जर आमी कॉन्ट्रॅक्ट केलो आनी कॉन्ट्रॅक्टाक ताका सांगलें की समज जर हे तुमी तुमचें मार्केट जें आसा तें तुमी डेवलप करा, कितें तें करा म्हणून, किंवा तुमच्या कडेन जायना जाल्यार आमकां पंचायती कडेन दिया म्हणून सांगलें तांकां, जाल्यार ते पंचायती कडेन दी म्हणटा जाल्यार ते म्हणटा तांकां पयशे दिया म्हणटा, तुमी पयशे दिवन तुमी घेया म्हणटा। हें कित पर्यंत सुटेबल आसा? हें बरोबर न्ही। तुमचो हें जागो, तुमची प्रॉपर्टी तुमी सांबाळात ना, तुमची सांबाळना जाल्यार पंचायती कडेन जाल्यार आमी पंचायती सांगलें तांकां की जर तुमी हें जर करता जाल्यार आमच्या कडेन दितात जाल्यार आमी हांगासर जे कोण व्हेंडर्स बी बसून तेंच्या कडल्यान सोफा बी कलेक्शन करून घेता आनी तितून आमी हे मेंटेनन्स करता म्हणून ते बी करपाक तयार ना। ह्या पीडीएकार वचून तांकां लेटरां धाडलीं कितें तरी करुया हेजेर हें तें आतां आमी इतले त्रासांनी पडल्या की लोक आमचे हांगासर तिस्कार अशे त्रासांनी पडल्या की दोग तीग जाणांक डेंग्यू जाला आनी ते हॉस्पिटलांत ते आतां सामके त्रासान आहा। पूण आतां आमी तशें दिसता की आतां हें जें आसा तें आमी कंप्लीट क्लीन करतले, कोण पंचायत करतले आनी हेजो सोंपो कसो घेवपाचो आतां हेजेर आमी मागीर आमचे मिटिंगेन आमी ठरयतले। पूण आतां सद्या आमची अशी परिस्थिती जाल्या की पीडीएन हांगा सामकें बिलकूल लक्ष घालपाचें नाकारलां आनी लोकांचें केंद्र कितें आसा की पंचायतीन कितें तरी करचें म्हणून, आनी ताका लागून आमी आतां पावलां उचल्ल्या की सद्या आतां फाल्यां हो आमी लेटेस्ट टोटली कचरो काडटले, कचरो कांयच दवरचे ना आनी हांगा ज्या जाग्यार थोडी माती बिती कितें फिलींग करपाक जाय ती आमी करतले। कितें लोकांनी हेजेर मातशें लक्ष दिवपाचें गरजेचें आहा, कारण तेंची भाजी हें आसता तेंच्यांनी कचरो खंय तरी एका जाग्यार दवरप जावं कितें करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आहा। ते आमी सगळ्या लोकांची एक आमच्या ह्या बाजारांतल्या लोकांची मिटींग घेवन तांकांय आमी सगळे कन्सर्न करतले आनी हें आमी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमी उलयल्या आनी हेल्थ मिनिस्टर हेचेर जातीन लक्ष घालतलो, ह्या बद्दल दुबाव ना, कारण इतली वर्सां कोणी हांगा लक्ष दिलें ना। 16 जुनाक उसगांव तिस्कावेलो पीडीए मार्केटाच्या स्लॅबाचो प्लास्टर कोसळिल्लो। अदीं स्लॅबाचे कुडके कोसळत आसतात। एक दीस बिल्डिंगूच देंवतली म्हूण पसरकार जीव मुठीत धरून दीस काडटात, ते उपरांत घडये मंत्री आमदार थंय वासपूस करूंक पावतले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मडगांव पुलीस स्टेशनाचे म्हऱ्यांतूच गाडे फोडले। राती पुलीस स्टेशना कडच्यान 50 मिटरांचेर 2 गाडे फोडल्यात। 700 रुपये कॅश, सिगरेटी, गुटखा आनी बाकीचें सामान चोरांनी उखल्लें। गाडे डॅमेज जाल्यात। पोलिसांक मात सकाळ मेरेन कांयच कळूंक नाशिल्लें। गाडेकार म्हणटा पोलिसांनी खंय लज काडली। सकाळी कळ्ळें की तुगे गाडो ओपन केला, कोणी तरी म्हगे एकट्या फ्रेंडान फोन केला आनी सांगला अशें जाला म्हणून। जेन्ना येवन पळयताले दोनूय डोर ओपन आशिल्ले आनी डोरांचे लॉक आनी ते तोडून काडून हें केल्लें, कितें केल्लें उडयल्ले मोडून तोडून आनी पयलें जाल्यार मागीर ते कावंटर भायर येवपाक चान्स पडूंक ना। तेणे बारीकशें आनी कितें बारीक कितें व्हेलें
पूण कॅश म्हाजी कांय व्हडलीशी व्हरूंक ना तेणी पूण बाकीचे मात डॅमेज खूब केला म्हाका आतां ते डॅमेज इतलो हायवे लागीं आसा देखून पेट्रोल पंप आसा लोक येता भोंवता हांगा तरी पासत हांगा चोरी जाता आनी सेकेंड म्हणल्यार पुलीस स्टेशन आमचे इतले लागीं आसा की हांगासून डेली पुलिसांच्यो रॉबर्ट व्हॅन परतून पुलिसांच्यो जीप PI आनी कोण व्हडले व्हडले साहेब वयतात पूण बाबा अशें रातचे बिचे केन्ना घडलें कितें जाल्यार कोणूच पळयना हांगा तें मातशें तेंच्यांनी पळोवपाचें लक्ष घालपाचें CCTV बसयला आनी कितें बसयला तेंचेर मातशें पळोवपाचें तेंच्यांनी कितें हें आयज म्हाजें जालें फाल्यां आनी कोणाचें हांगा लागीं आसत इतलें लागीं पुलीस स्टेशनाची जावप म्हळ्यार पुलिसांक लस शी कशी ते मातशें तेंच्यांनी लक्ष घालपाचें हेजेर आनी पळोवपाचें आयज बारीकशे आसत जाल्यार फाल्यां चोर मोठे बी कोणाचें कितें करून व्हरू शकता आसले ते मातशें लक्ष घालपाचें पुलिसांनी काल फुडें कळ्ळें म्हाका फ्रेंडान फोन केल्लो हय कितें वेळ तो मागीर चिल्लर मातशी हाडलेली एक चिल्लर एक आनी 10,000 रुपया नोटी हाडलेली चोरी जाली आनी सगळी चोरला आनी सामान बी व्हेला सामान थोडें कांय ना घेऊ एक ब्रेक